सगळे म्हणून 9 lakhs तेणी रिकवर केल्ले म्हणून तेणी आपणाची सॅलरी म्हणून तितूंतले 3 लाख काढले. ते हा सॅलरी बी वता स्टाफाक आनी ते आमचे पयशे दिवपाक डिले करतात. 2021 सावन आमी आमच्या पयशांक भोंवता. त्यांची प्रॉपर्टी सीज करचे आमकां बेगीन आमचे पयशे दिवचे. लिमिटा भायर लोन दिला, एरिया भायर लोन दिला, त्यांचे ज्युडिशन आहा ते भायर दिल्या. तांकां 1 लाखाचे हे आहा तेजे आसता तेंच्यांनी 5-5 लाख कितें वयर दिल्ले आहा. कांय डॉक्युमेंट ना तेंच्या फायलीन, सगळे डॉक्युमेंट फायलींचे हे आहा काडून सांगता. आनी हे सातोसकाराचे 2 दुकानां आहा इलेक्ट्रीक तेजीच कोटेशनां सगळी जाल्ली आहा पयलीं. तिचे एक्शन घेवपाक जाय वांगडाचे चेअरमॅनचे आनी मॅनेजराक पयलीं बेल करून आनी बाकीच्या दायरे 2019 जेन्ना बँक हे जाताली डावन जाली तेन्ना त्यांनी म्हाज्या मिस्टराचे पयशे घेतले आनी फ्लॅटाक लोन दिता म्हणून आमकां घर ना आनी 4 म्हयन्यांनी म्हाजो मिस्टर भायर पडलो आनी तेन्ना पासून हांव इतले त्रास काडटा की म्हजे कडेन भाडें भरतले सुद्दां जाल्यार म्हजे कडेन पयशे ना. कपडे इल्ले कोणाचे घेता सेल करता हें करता. कितले फावटी सातोसकाराच्या दारार वचून रिक्वेस्ट केली जाल्यार म्हाका 7,40,000 जाल्यार ते सुद्दां अजून RCS न्हय एडमीट जावन सुद्दां तशें हें केलें. आज म्हणलं तरी म्हाका तेंच्यांनी पयशे दिले. कितें तरी हेजेर जावचें आसा प्लीज रिक्वेस्ट करता तुमकां. कारण म्हाजे सगळे रेंटाक लागून सुद्दां म्हाका सगळ्या दारान कपडे घेवन जावचे पडटा. माझे पेरेंट्स आसा 80+ आसा आनी म्हाका म्हणजे हो जो फ्रॉड जाला पळय तांकां पयलीं अरेस्ट करून सगळ्यांचे पयशे आमी आतां 5 वर्सां जालीं हेजेर हे करीत आसा पूण एक्शन कांयच जायना. फक्त आश्वासनां मेळटा की जातलें पूण एक्शन घेवपाक जाय आनी बेगींतल्या बेगीन आमच्या पयशांचे अरेंजमेंट करून आमकां दिवपाक जाय. तांकां अरेस्ट जावपाक जाय, प्रॉपर्टी सीज जावपाक जाय, नाजाल्यार पयशे मेळचे ना. कित्याक जाल्यार लोनी म्हणटा बँक बुडली आमी भरचे ना. सो आतां डेपोजिटर ती थंय एसीन बसल्या सगळीं डायरेक्टरां आनी आमी अशीं भोंवता वता पडाक हितून करून आमी कितें रिकवरी जाता कोणा कडल्यान कितें जातलें म्हणून आमी भोंवता आनी हांगा आमचें कांयच जायना. आतां 5 वर्सां जालीं आमी सगळ्यांक रिक्वेस्ट करून जालो. RCS सगळ्यांत चड जबाबदार RCS आसा. तांचे ऑडिट सारके नासले. इवन RCSच्या ऑडिटरान रिपोर्ट दिला 21 की सगळे प्रॉपर्टी सीज करून तेंचे पयशे दिवचे म्हणून. कित्याक डायरेक्टर आनी मॅनेजर रिस्पॉन्सिबल आसा म्हणून. तरी कांयच एक्शन जायना. सो म्हाजो रिक्वेस्ट असो आसा की सगळ्यांक एक्शन जावन आमचे तांची प्रॉपर्टी आनी हे सीज करून आमचे पयशे परत दिवपाचे. आमी महिला अर्बन बँक जी आसा मार्शल जी आसा पळय ताजी फ्रॉड केस म्हणून आमी रजिस्टर केल्ली आसा. FIR रजिस्टर जाल्ली आसा. अजून पर्यंत ताजेर गव्हर्मेंटान कांयच एक्शन घेवना. हाका जबाबदार कोण आसा? RCS.